या पावसात सरकारी विकासाचे खरे रूप दाखयला, खास करून रस्त्याच्या बाबत कामांनी। सरकारान दिल्ली बऱ्या रस्त्याची आश्वासना पहिल्या पावसात वाहून गेल्ल्या डांबरावरीच वाहून गेल्यात। येरादारी करप्यांचे हाल चल्ल्यात। पळयात गोंयभरचे रस्त्यांचे नकाशे। फाटले कितलेशेच दीस जाले बोड्डे आनी फातोड्डे वाठारात रस्त्यांचो धूप जाल्ल्यान येरादारी करप्यांक सरकसी करच्यो पडटात। या रस्त्यांचो विशय 15 दिसांनी तडीक लावचो, नगरसेवक कामिलो बरेटोन मागला। आज आमच्या बोड्डा एरियान इतले कंजेशन जाता की गाडी वसत आसता ताका पयला आसले आनी ते रोडार जो आमचो सिवरेजाचो मॅन होल ओपन जाता आनी म्हाका दिसता म्हयन्यान 4 पाट पासून ओपन करता आनी आमकां त्रास जाता की ते फिलअप करपाक। आज कितें जालें, कालच्यान 2-3 दीस जाले लोक पडत आहा, ते मॅन होलान ते पडत आहा आनी म्हाका फोनार फोन येता, कोण ऑथॉरिटी कोण आयले, कोण फोन घेना, कोण कांय करना। इतले आहा की लोक कितले जाण पडटा, कितें पावसा उदकान कांय कळना, खंयचो खोल आनी खंयचें उदक तें कळना, हेजे कितले पडत आहा। सो आतां हांव एक टायम दिता, आमचो टायम डेडलायन दिता। सपोज तर एक 15 दिसां भितर जायना, 15 दिसां भितर फातोर्डा पोर्ट होल काडना जाल्यार हांव पर्सनली म्हगेलें व्हेकल घेवन हांव पोर्ट होल काडटलो, नाजाल्यार इमिजिएटली आमचे PWD ऑथॉरिटी बेगीचे बेगी हे पोर्ट होल भरून मोकळे करपाचें आनी लोकांक बरी सुविधा दिवपाची। हरमल वाठारांतल्या लोकांक तर समस्यांचो कॉम्बो पॅक मेळ्ळा। सिवरेजी खातीर रस्ते खणून सोडल्यात, रस्त्यांची चाळण जाल्या, रस्त्यार गोरवां बसतात, गाडयो चलोवप कश्यो आनी लोकांनी रस्त्यार चलप कशें काय कळना। आयकात थळाव्यांक। आतां आमी सद्या पळयता पावस जोरान चालू आसा आनी हरमल गांवान लायटीचें काम जालें, अंडरग्रावंड वायरी घालपाचें, पण ते अर्दवट केले। रस्तो खंय दिसना, गाडयो खंय चलोवपाचें तें कळना आनी चलता ताका खंय चलपाचें तें कळना। त्या भायर जनावरां रस्त्यार आसतात। सरकार हाजे कडेन मुद्दामून दुर्लक्ष करता काय? जेन्ना रस्तो कट केल्लो जाता तो पुरोवपा जाय तो पुरयनात, पुरयलो जाल्यार तो 2-3 दिसांनी परतो वयता। हाजेरूय भ्रश्टाचार चालू आसा की परत निविदा काड कर, ते गेले परते निविदा काड कर। सरकारान ठोस हाचेर कितें तरी उपाय करपाक जाय। बेश्टे तुमी घोशणा करता आमी हे पोर्ट होल्स फ्री आनी हे ते ना, तुमी फकाण करतात जनतेची। सरकाराक मागता की बेगिनात बेगीन रस्तो सारको करपाचो। हांगा तुमी पळयलो ते पुला कडेन वचपाक गेलो जाल्यार रस्तोच दिसना, सगळे खड्ड्याचे खड्डे। खंय तरी आतां आमचें यान गेलां चंद्राचेर, ते पयलींच हांगा पळोवपाक मेळटा आमकां खड्डे, ते फोटो धाडच्या पयलीं। मांद्रा वाठारांतल्या रस्त्यांची लेगीत तीच गत। पुराय रस्ते उदरगतीच्या नांवान खणल्यात, पूण रस्त्याची चाळण जाल्या। पृथ्वीचेर न्हय चंद्रार गेल्ल्याचो फील येता। आयकात फुर्योज जाल्ल्या थळाव्यांक। तुम्ही बघले आसतलेत की मांद्रा गावातली कॉन्स्टिट्युएन्सीची रोडांची जी हालत जाल्लेली आसा, त्या रोडांची हालत बघल्या उपरांत असं बघूंक येता की हयसर मांद्रे मतदारसंघात कोणाचो म्हणजे मेन म्हटल्यार जो आमदार आहा तेजो लक्षच ना। त्याच्या उपरांत रोडांची जी व्यवस्था जी जाल्लेली आसा की पाणयान किंवा ही जी लायन खातीर जी लायन गेल्ली, त्या लायनी उपरांत जे काय हालत जी केल्लेली आसा रोडाची ती खूप वायट परिस्थिती आहे। लोकांक ॲक्सिडंट किंवा वाटेर जी गोरवां बिरवां फिरतात ती बघल्या उपरांत असं लक्षात येता की मांद्रे गांवाचेर, मांद्रे मतदारसंघाचेर कोणाचोच लक्ष ना। गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, समृता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी।